सो जाले कितें एका क्लबान उजो पेटलो आणि बाबडे इनोसेंट लोक बाबडे 23 म्हणटाले पण ऍक्च्युअली 25 पीपल दे डायड. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक क्वेश्चन तुमकां करूंक सोदता, असल्या क्लबांक कितें म्हणटा ते परमिशनां मेळटा कित्याक? 25 लोक मेले. आता म्हाका एक सांग, थंय व्हॅल्युएबल एक्झिट पासून ना? आपना भाई आहे मरे वो छोटा. गाइस पोहू शकता तुम्ही आम्ही पावलेले असा आता. सो हे गाइज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आयज आमचं लोकेशन अलग हा. आय नो आम्ही ऑलमोस्ट एक 50 किलोमीटर ट्रॅव्हल केला आहे सायकलीन सगळ्या भुरग्यांनी आणि आम्ही हांगा येयल्या. ओके, सो कितें सांगूंक सोदता तुमकां, काल हांवें एक स्टोरी घातलेली, पळयलेली तुमी इंस्टाग्रामाचेर अचानक की 23 पीपल लॉस्ट देयर लायफ म्हणून इन गोवा. ओके, सो जाले कितें एका क्लबान उजो पेटलो आणि बाबडे इनोसेंट लोक बाबडे 23 म्हणटाले पण ऍक्च्युअली 25 पीपल दे डायड आणि ड्यू टू तुमकां खबर आहा कित्याक पळय ते. ओके, सो थोडे जाण म्हणटा सिलिंडर ब्लास्ट जालो म्हणटा, थोडे जाण आनी कितें जालें म्हणटा. सो तुमकां ते हे खबर आसा पार्टिंग बीन यूज करतात हे गन खंय आसता पळय, तशे फ्लेम यूज करतात ते, नाल्यार अशे फ्लेम्स बीन येता पळय ते. कितें जालें, वयर कपडो आसलो न्हू, कपड्याक उजो धरलो आणि फूल आख्खी ती एरिया जळ्ळे आणि ऑलमोस्ट 25 लोक आमचे गोंयांत मेल्लेले आसा. ओके, ते क्लबान. सो गाईज, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा पळय ते डिसेंबर म्हयनो तुमकां खबर आहा कितें ना कितें जायत आसता, कितें ना कितें. कोणाचो एक्सिडंट जाता. आमचे 2 म्हापशेचे भुरगे पळय एमबी व्हॅली ड्रॅग रेसिंगेक गेल्ले पुणे, थंयसर बाबडे वाटेर वयता आसतना बाबडे एक्सपायर जाल्लेले आसा. आणि तशेंच आता 25 जण आता आमच्या गोंयान पळय येदो व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. वन ऑफ द बिगस्ट इन्सिडेंट इन एंटायर हिस्ट्री. आख्ख्या एंटायर हिस्ट्रीन आमच्या गोंयच्या सगळ्यान व्हडले ही दुर्घटना न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेच्या बद्दल? कितें म्हणून त्यांच्या फॅमिलीचेर जाला आसतले न्हू. हांवें आयकून ही न्यूज बऱ्या भाशेन कोण तरी गोंयान येयल्लेले आसतले एन्जॉय करपाक म्हणून, भायले सारखे न्हू. म्हाका एक कळना, असले क्लबांक परमिशनां मेळटा कित्याक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक क्वेश्चन तुमकां करूंक सोदता, असल्या क्लबांक कितें म्हणटा ते परमिशनां मेळटा कित्याक? येदे व्हडले क्लब तुमी केले, बाउन्सर दवरले, सेक्युरिटी दवरल्या, तर आता येदो व्हडलो उजो पेटलो, 25 लोक मेले. आता म्हाका एक सांग, थंय व्हॅल्युएबल एक्झिट पासून ना, भितर फक्त पयशे भरप आणि एंट्री करप. आणि बाबा एमर्जन्सी जेन्ना कितें जाता, खंय पडटा कोण, जावं कितें ब्लास्ट जाता, कितें उजो पेट्टा, जाल्यार तेका एक्झिट म्हणटा पळय ते नात, ऑप्शनूच ना. एक्झिट करपूच ना, थंय जळपाचो आणि मरपाचो. हे सिच्युएशन थंय जाल्लेलें आसा. सो आतां कितें म्हणपाचें, हे कशें आता इतले कितें जाता आमच्या गोंयान पळय, आतां कितल्यो केसी वाडटा, रेप केसी, मर्डर केसी आणि खेचे केसी वाडटा. अशें म्हणटात की लोक भायले लोक येवन हांगासर आमच्या हितून चड जाल्लेले आसा. बट आतां आमच्या गोंयानूच तर अशें परमिशनां मेळोंक लागली फॉर सच टायप ऑफ नॉनसेन्स क्लब्स. आतां क्लबांक हे मेळटा, परमिशनां मेळटा, तेंकां खंय एंट्री बरी आहा. एंट्री पैसे दिले, 500 रुपये दिले, 1000 रुपये दिले, एंट्री झाली. आणि एक्झिट काय ना बाबा, एमर्जन्सी एक्झिट दोरा न्हू. क्लब असा दोरा, काय प्रॉब्लेम ना. इन अ डिसंट वे दोरा बाबा. एंट्री घेतली एक्झिट कितें एमर्जन्सी कितें एक्झिट करपाचें आसा जाल्यार ते एक्झिटूच ना. आता 25 लोक थंय अशेंच जळोन मेले. आता म्हाका पासून खंय तरी एक बारीक अशें पेट्टा कशें दिसलें जाल्यार हांव त्या जाग्या वयल्यान पयस धांवून वयतलो, की म्हाका खबर आहा खंय तरी म्हाका उजो लागपाचे चान्सीस आसा म्हणून. पूण ह्या आतां लोकांक इतलेंय खबर ना की आता येदो व्हडलो उजो पेटलो, तुमी सगळे जाण भितर लासून मेले. आता तेंचे फॅमिली आहा खंय, आता फॅमिली भुरग्यांची कोण कोण एक्सपायर जाल्लेले आसा, तेंची फॅमिली आहा, तेंकां आतां कितें कोण जाप दितलो? चुरचुरे बाबडे, कोणाचो एकुलतो एक भुरगो आसतलो, कोणाचे एकुलते एक चेडूं आसतलें, तेंची पर्सनल लायफ आसतली. बाबडो घरचो एकुलतो एक भुरगो आसतलो, कमन दिवपी न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं? कमन दिवपी एकुलतो एक भुरगो आसतलो. आतां कितें करपाचें हेंचें? कितें म्हणून करपाचें तुमी सांगा आतां. सो ह्या सिच्युएशनान हांव तुमकां परत एकदां सांगता, हे डिसेंबर म्हयनो प्लीज अवॉइड करा गॅदरिंग, क्राउडेड एरिया अवॉइड करा. बायक घेवन, कार घेवन मातशें लॉंग ड्रायव्ह ऑर हायवेंचेर मातशें अवॉइड करा. कित्याक आमचे घाटी मामा गोंयान खूब येयल्लेले आसा आणि भायले ट्युरिस्टूय खूब येयल्लेले आसा. हांगासर गाडयो टायर्ड जातात, सोरो सस्ता मिळता म्हणटात ते, आनी हांगासर मागीर गाडयो हेवटेन घेवन भोंवतात, एक्सिडंट करतात आणि लोकांक फोंडान घालतात न्हू.
आणि कितें म्हणूंक सोदता मेन थिंग कितें आसा जाणां गाय, जे 18 वर्साचे 17 वर्साचे भुरगे भायर सरता गाडयो घेवन, जाल्यार प्लीज ह्या म्हयन्यान भायर सरो नाका. कित्याक सांग, हय तुमच्या खातीर दुसऱ्यांची लायफ फोंडान पडो शकता. सारखें न्हू बे? सारखे सारखे ते कितें आसता सांग, 17 18 19 20 21 22 वर्साचे जे भुरगे आसता तेंका ती एक मजा कशी, गाडयो घेवन फास्ट चलोवप, पियत, एका हातीर बॉटल आसता, एका हातीन गाडी धरता, कोण ना करचे काय करचे ना तशें आसता. सो अवॉइड करा, कांयच हे सगळें अवॉइड करा. आणि चला आमी फुडली आमची सायकल रायड कंटिन्यू करता आणि तुमकांय दाखयता ह्या व्लॉगान. उतर चल. हाँ अरे हम लोग है ना, उसके साथ आएगा वो चल. आराम से मौज केले ना कसा आपा ना भाई है मेरे वो बेटा अरे बस, अरे बस रे, बेटा रे अरे अरे बस रे देखा. जात गायच मार खावतलो गय. कोण? अरे आयज तू बरो फास्ट मरे. हा तरी तो येयलो गाडयेर बसोन वर वर. त्याच्या भावा वांगडा येयलो पूण ताका आयज घेवंक ना आमी रायडार. थोडा रेस्ट करनी मरे. थक गए रे. अरे विकास क्या हुआ विकास, तू रो क्यों रहा है? भाई ये ज्यादा चला दिया था. हाँ अभी दुख रहा है साइकिल. तुझे रे किती आता. बहुत पहले से अभी. गाइस पोवू शकता तुम्ही, आम्ही पावलेले आसा आता आल्दोना. सायकल घेऊन खंय पावल्या रे आम्ही भावानो? आल्दोना पावल्या न्हू का. काकान इतली सायकल चलयल्या आयज ते थकला. आवय पय पय पय. ओके सो गाइस आयज सारखी उमेदीन येयल्यात आमी. आयज पुल्लत रायडर आमचो ना, पुल्लत घरात सोडलो आमी, नाल्यार तो डबल सीट बसतालो आनी दुसऱ्याकूय सायकल सारकी चलोवंक दिनासलो. आणि गाइज हांवें न्हू म्हाजें हेअरकट पळय कट केला हांवें केस म्हाजे, बरें दिसता की ना ते कॉमेंट करून सांगा. ओके गाइज आमी आतां सायकलींग करीत करीत पळय कितले पयस पावले ते आल्दोना न्हू का. आम्ही कालवे पावल्या गायस. कालवे कालवे पावली आमी कालवे. मजा येता सायकलींग करपाक पळय. हांवें हेल्मेट हाडलेलें जाल्यार तुमकां मोटो ब्लॉगिंग सायकल ब्लॉगिंग करून दाखयतलो आसलो. हेल्मेटूय हाडूंक ना. खूप फाटल्या ना अजून. सो गायस कितें जाणा, विकासाची सायकल जावन आसा गियरांची आणि त्यांची नॉर्मल न्हू म्हणून खूप टाइम लागता. सत्यमाची गियराची म्हणजे विकासच आमचो बरो चलयता तर सायकल. आयज पुल्लत रायडर जाम रायडर. पुल्लत काय ना तरी संदेश स्लो येता सारको. संदेश रे येता येता. भुताडकी आ दिसता वयर हवे. हय नो भूत नो. किधर है रे घंटा भुताडकी न्हू ते कपडो कहो कितें तरी हा पेंट मारला तो. काय पळयतात कितें ते भुताडकी न्हू ती. हय रे पळय तेजे तोंड दिसाना थंय. कापलाची भुताडकी हे पळय मो झाड मो ते. अरे पळय हे कितें दिसाना हेजेर. पळय भुताडकी भुताडकी न्हू. चलो जाएंगे चलो. भुताडकी कुछ भी बोल रहा है. आमची प्लॅनिंग हा थंय वयर वचपाची डोंगरार बसतारा. A few moments later.
पळत कसली खेळतात ते कसे दिसता किती खावपाचे म्हणून पळत सो गाईज आयज आमच्या मुखार आसा लिव्हराची चिली लिव्हर फ्राय रोटी सो गाईज चल्लो हांव जेवपाक म्हाका लागल्या भूक कामाक खूब आसा चॅनलाचेर आमचे नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नवे इंट्रस्टिंग व्हिडिओ टाटा गुड नायट आनी बाय बाय सबस्क्रायब करा